सद्या थँक्यू हांव तुमगे प्रेस बाचे सद्दां उपकारी तुमी दिला हिंगा देंपरावर आमचे गोंयाक जर तो साल्वार करूं जाय न्हू आतां लोकांक एक सपना गोंय थोडे उलते आमी साल्वार करूं जाय आनी साल्वार करूं जाल्यार एकू पार्टी ती सेक्युलर पार्टी लोकांलो गोंयभर बाणाले सगल्यांक डिमांड की वॉरन तूं काँग्रेसा जॉइन जाव मुखार कितें जाता तें जातलें पूण तुका आमी काँग्रेसा भितर चोवपा सोदताय मोकोडे लोकांगे डिमांड सकयल उडोवपा जायना मुगे बाणालेचो लोक म्हणटाय तो मुगेलो सारको काळजाचो एंड आय कॅनॉट टेक द पीपल ऑफ बेनावली एंड द पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड युनायटेड बाराबोर एकवटान 2027 झगडपा जाय आमकां जर तर गोंय सांबाळपा जाय जाल्यार जर तर आमगे पर्सनल बेनिफीट जाय जाल्यार मागीर दुसरी भास म्हाका कसली पर्सनल बेनिफीट नाका म्हाका देवा कृपेन घरा कडेन शीत कोडी नुस्तें मेळटा तितलें पुरो म्हाका सो लोकांक डिमांड आसलेलो एक सगळे म्हणटाले वॉरन तूं काँग्रेसा जॉइन जाव तेज लागून हांवें 9 तारखे मुगेले लेटर घाल्ली आमचे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावयो बाबाक काँग्रेस ऑफिसांत हांवें लेटर घाल्ली की आय इंटेंड टू जॉइन द काँग्रेस पार्टी नॉट टिकेट विकेट हांवें मागिल्ली ना हांवें म्हळ्यार की म्हाका जॉइन जावपा दी म्हाका ग्रासरूटाचें काम करूं जाय कितें आमकां जाय 25 वर्स मायजू जाले बाणाले काँग्रेस झोंडो येयलना आतां झेडपी इलेक्शनां देखून मुगेले फूल टिमान मुगे सगळे स्ट्रॉंग सपोर्टरान जावं तो आमगेलो वार्कीची फूल पंचायत कोरमोणेची पंचायत रोलन बाब बाय सेंड्रा सरपंच फ्लाविया बाणालेचो मुगेलो बरो इश्ट बाब झेवियर आनी फूल पंचायत आनी सगळे म्हणटू म्हाका सगळ्यांगे नांव काडूं नाका पूण सगळ्यांनी आमी एकवटान काँग्रेसाक काम केलो काँग्रेस जिखलो कॅन्डिडेटा देखून खबर आहा बाय लुईसाक आमी सगळ्यांनी काम केलो म्हणून आनी आमकां जाय आसलें की दाखोवपाक की विर्यात जिखलोलो लोकांलो सपोर्टाचे बाणाले लोकांन हाडलो तेका पूण एक पार्टी आहलोली जेन्ना ती फूल क्रेडीट घेवपा लागले की तेमच लागून जिखलो म्हण तो विर्यात आनी बाणाली तू लीड आयज झेडपी इलेक्शनाक कळ्ळा कोणा लागून लीड मेळटी बाणाले विर्याता सो तो एक सपोर्ट आहा म्हणून हांवें लेटर घायला आतां द डिसिजन इज अप टू द काँग्रेस with the party, with the bloc, with the district and with the president, whether they accept me or not. But I am front, हांव सारको वरा वयतल्या फ्रंट जोगताय न्हू तूं तेश करून हांव झगडला काँग्रेसा पासत एमपी इलेक्शनाक देखून विर्याता खबर आहा हांव विर्याताक कितू सपोर्ट केला विर्यातान म्हाका एक्नॉलेज बी करून थँक्यू देखून म्हणला ते भाशेन बाय लुईजान सो दॅट इज आमी गोंयच चिंतपा जाय पर्सनल बेनिफीट कांय नाय केन्ना अशें घडलें तुका म्हाका खबर ना हांवें लेटर दिल्या आनी आयज ती लेटर प्रेसा मत पावल्या पूण आतां तेमची डिसिजन तेमी जर तर म्हाका केन्ना फोन मान सांगिल्लें हांव जॉइन जाल्या एक 3 ते 4 बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे पंचायत सरपंच डेप्युटी सरपंच 5 मेंबर्स प्रॉमिनंट लिडर्स सोशल वर्कर्स आमी एक 400 ते 500 लोकांक घेवन हांव जॉइन जातलो जॉइन जाल्यार मुगेली कॅपॅसिटी हांव तेतूच दाखयतलो कितें केडशे सोन सुराले कोलवा बाणाले वारका ओळे कोरमण कावेलोसी मोबर सगळ्यांक घेन इन टोटल एक काम केलो आतां हांव सारको इन फ्रंट आहा आनी मुजे बारा हांव सांगिल्ले त्या भाशेन कोण जॉइन जाल ना त्या भाशेन हांव बाणाले जॉइन जातलो 500 400 मिनिमम 400 लोकांक घेन 3-4 पंचायत घेन सारको वन वे वयतलो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस म्हणटाय ती एकूच मुजकोन जाना ती सेक्युलर दोन्ही पार्टी सेक्युलर लास्ट टाइम इलेक्शनाक देखून ते सेक्युलर गेले आनी हांवें पयलीं देखून म्हणलो आयज देखून म्हणटा म्हाका ह्यूज रिस्पेक्ट आहा विजय बाबाक हांव सारको एक सिनियर लिडर एक एल्डर ब्रदरा भाशेन हांव मानता आनी सद्दांच मानतलो आनी तेगे देखून एक गोंयच पासून तो एक झगडटो ते आमी इसरोवपा जायना सो विजय बाब काँग्रेस दोगांय एकठांय जाले न्हू कोणाक सोपोन आमगेली गोंय सांबाळपाची जायते लोक बेजार आहा आता सध्याच्या आमदाराचेर पार्टीचेर तेंचेर कोणाचेर तुमकां चान्स पडटलो न्ही जर काँग्रेस तिकेट दिता जाल्यार आमकोडे आमदार हुंय रे तो आमदार अकोच सोशल मिडियाचेर दिसती पड आमदार आहा हुंय ते लागून झेडपी दाखयलो न्हू लोकांक राग दाखयलो न्हू कितें जाता वयता थिंग अकोच बोवाड
बिश्ती वयली हांवें लोकांक पीश करपाची तेणें सोडप कितें आतां लोकांक कोण दिलो हा आनी म्हाका दिसना तेका आनी कितें म्हूण आतां 5% देखून होप आहा म्हूण तेणें होप सोडला तेज लोकांक तो बॅग घेवन गोंयभर भोंवता खूंय प्रोजेक्ट दिसती पळय बीच तो बोर्ड मारता एक पाटी बॅग मेळ्ळे बंद तसलें जाता आनी कोलवा गांवाचोय थिंग कितें जालां ते गुप्ता न्ही आमगे बीच ते लोकल आमगे गांव भुरग्यां मारला मरे अशें करून केन्ना जालें ना पयलें की देल्लीकारांक हें आहा म्हूण